नितळ आणि शुद्ध उदकाक लागून खूप त्रास काढले। 30 ते 40 वर्षांचो आमचो वनवास ह्या प्रकल्पाक लागून सोंपलो म्हणून गोंयचो सरपंच गोविंद सी गांवकर उलयलो। तुका एक 30-40 वर्सां आमकां लागले आसतली अशें अंदाज म्हाजो, कित्याक आमी जें उदक जेन्ना पिताले आनी प्रत्येकाक आमचे पब्लीक टॅप आसताले त्या टॅपांतल्यान प्रत्येक घरा कडेन येवन उदक व्हरताले। आतां हो प्लांट चालू उपरांत खरेंच हांव म्हणटालो कित्याक आमी खंय तरी जे आमचें एक कितें तरी हें आसलें कितें मनांतल्यान प्रत्येकाचें आसलें आमकां उदक बरें मेळचें आनी टायमार मेळचें हे लोकांचें जें हें आसलें तें आयज सक्सेसफूल जालें। हांव म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंत हेच्या मार्गदर्शना खातीर आमच्या सरकाराच्या मार्फत तशेंच आमचे डॉक्टर गणेश गांवकर हेच्या मार्गदर्शनान हे प्लांट जो आसा थोडे आमकां डिले जाले कित्याक ते इनोग्रेशन करपाकूय डिले जाला। तशेंच हो प्रोजेक्ट जो जाला तो तेंचे जोड पालव जाला। आमच्या सरकाराचे हांव धन्यवाद म्हणटा आनी प्रत्येक जे लोक आसा प्रत्येक जे उदक पिणारे लोक आसा तांकां खरें म्हणल्यार तो एक उमेदीची गजाल आसा कित्याक प्रत्येक फावटी आमी फुडें येताले उदक ना सरपंच उदक ना आनी अशें सरपंच मेंबरांक सरपंच मेंबर आमचे सगळे एकठांय येवन हे जे आसा आमी फोन मारून लोकांक उदक आतां ती परिस्थिती आतां तर येवची ना आनी आमचे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते आमी आमचें काम करणारे लोक आहा ते लोकांक सामकें फाटली कितलींशींच वर्सां 40 वर्सां मायज आतां सरपंचान सांगलें तशें की लोकांक हांगासर ट्रिटेड उदक मेळनासलें। सो तेका लागून लोकांची एक मागणी आशिल्ली की तांकां ट्रिटेड उदक जाय म्हणून आनी हेज्या लागून तेंच्यांनी खूब त्रास काडले आनी खंय तरी आयज तेंचे हे त्रास काडलेले ते फळाक पावल्ले आसा। कारण आयज तेंच्या आमदारान आनी तशेंच मंत्री निळकंठ हळर्णकरान जो ट्रिटमेंट प्लांट आसा तो आयज इनोग्रेशन केल्लो आसा। बटन मारून ते मोटरी सुरू केल्ले आसा आनी हें उदक जें आसा ट्रिटेड उदक हें कोल्या शिगांव मोलें ह्या वाठारांत तांकां मेळटलें। डायरेक्ट टॅबाक हें उदक येतलें। सो तेका लागून आयज सगळे म्हाका दिसता पंच सरपंच ह्या एका इनोग्रेशन प्रकल्पाक हजर आशिल्ले। कुळे आनी मोरये वाठाराच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू।